येस. आयज तुमी हांगा विजीट केल्ले कित्याक लागून आनी कितें? आमकां एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट ते ब्रांचानसून आमकां आयज लेटर येयल्ले की आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष की 9:30 तुमी ऑफिसान या म्हणून की ओपनिंग ऑफ EVM आनी VVPAT वेअर हावस हेजे बद्दल की वेअर हावस बॉयज हॉस्टेल आसा न्हू, सो तेंच्यांनी ती मशिनां दवरल्या आनी will be open for making necessary arrangement and receiving of EVM and VVPAT from 01 सकाळी 9:30 पयले आनी तेका लागून आयज आमी हांगा मेळपाक येयल्ले आनी हे बॉयज हॉस्टेल आसा ते आमी पयले सरावंडींग कॅम्पस पयले आनी तेंच्यांनी VVPAT जे आसा न्ही आनी EVM आनी सांगतना आमकां कितें सांगलें दिलें आमकां EVM मशिनां खंय दिसूंक ना. EVM मशिनां आणि VVPAT फाटल्या दिसांनी आमी यूज जी केल्ली न्हू EVM मशिनां हेंच्यांनी हैदराबाद खंय तरी धाडून दिल्या आनी VVPAT तितली आमी जे मशीन वोटींग केल्या उपरांत जी आमकां प्रिंट जी येता न्ही ती प्रिंटाची जे कलेक्शन जे आसा न्हू ते हांगा दवरलेलें आसा आनी आमी तांकां विचारलें हे कित्याक लागून दवरला काय म्हणून. हे म्हणले आतां तुमकां सांगून आमी हे धाडटले म्हणून. धाडटलो म्हणून तांकां विचारलें आमी जे इलेक्शन वोटींग जे केल्लें न्हू फाटलें EVM मशिनाचें वोटींग केल्लें न्हू ती मशिनां हेंच्यांनी पयलींच धाडून दिली आनी जी आमी धाडून दिल्ली तेंच्यांनी आमकां तेजेर आमकां रिजल्ट दाखयल्लो फाटल्या दिसांनी फाटल्या असेंब्ली इलेक्शन आसा 2017चो आनी VVPATची ही मशिनां आतां तशीच पडून आसा हांगा म्हणजे ती आतां धाडटा म्हणटा इन प्रेझन्स ऑफ यू आनी इन एबसेन्स ऑफ अच आमी नासतना EVM मशिनां हेंच्यांनी धाडून दिली आनी आतां ते सांगता कितें हे आज इलेक्शन कमिशनाचे मरीज जे सांगता आमकां कितें की आतां नवी येतली ती नवी आसा म्हणजे पोरूची तेंच्यांनी धाडून दिली आनी VVPAT आतां धाडून दितले म्हणटा आनी ती येता आसतना तुमकां धाडटा. पूण एक डावट कितें मारता आमकां जे आतां पयलीं आमची EVM मशिनां धाडून दिलेली आसा हे ते कितें करतले कोणशे सर्क्यूट काडटले बॉक्सां नवी तयार करतली आनी ते रीबिल्ड म्हणून सांगतले नवी म्हणून सांगतले कंप्लीट आसतली नवीन न्हू. आतां ते फायबरचे आसता ते बॉक्सां नवीन केल्या उपरांत मशिनां भितर सर्क्यूट नवे घातल्या उपरांत फाटल्या दिसांनी हांगा जे धाडलेले ते भितर आमकां परत धाडटले आनी सांगतले तुमकां नवी मशिनां दिता म्हणून. पूण आमकां डावट कितें मारता हांगा सरकाराचेर की आमकां सांगिनासतना मशिनां धाडल्या आनी आतां आमकां ही दाखोवन म्हणटा ती धाडटा ही आतां VVPAT दाखोवन धाडटा म्हणटा. आतां एक कन्फ्युजन कितें जाता हांव परत परत तेजें रिपीट कित्याक लागून करता हांव कितें बडबडटा काय म्हणटले. पूण हे गोश्टींसून इलेक्शन कमिशन जें आसा न्ही आयज पुरेपूर ह्या सरकारा कडेन हात जोडून आसा तेंच्या वांगडा आसा. इलेक्शन कमिशन शूड बी न्यूट्रल. पूण आयज आमकां डावट मारता जी नवी मशिनां जी येतली आनी आतां ही धाडटली म्हणटा ते VVPAT धाडटली म्हणटा नवी मशिनां येता आसतना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जी आसा ऑपोजिशनाकूच हांव सांगता रुलिंगाक कांयच प्रॉब्लेम ना रुलिंगाचें सेटिंगूच जावन येतलें कित्याक लागून हे जे आयज जे आमी जे म्हणटात आमी प्रत्येक जाण 5 वर्सां काम करता आनी रिजल्ट शेवटी कितें जाता हे सरकाराक जाय तसो रिजल्ट जाता. म्हणून प्रत्येक जे मतदारसंघान जे आयज फाटल्या दिसांनी इलेक्शन जाल्लेलें मॉविन गुदिनो सांगता कितें की फाटल्या दिसांनी आमी इतले आसून सुद्दां निवडून येयल्ले बॅलेट पेपराचेर आमकां कांय प्रॉब्लेम नासलो म्हणून. ZPचें इलेक्शन ते बॅलेट पेपराचेर घेता म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन बॅलेट पेपराचेर घेता पूण तितलेंच वोटींग आसता न्ही. पूण आमकां गोंयकाराचे गोंय हे इल्लेशे येदें व्हडलें इलेक्शन जर घेता बॅलेट पेपराचेर तर आतां असेंब्ली इलेक्शन बॅलेट पेपराचेरूच घेवपाचें कित्याक लागून बॅलेट पेपर शूड बी देर कित्याक लागून हे जे सेटींग कंप्लीट जाता हे पयलींच सांगता हांव गोंयचे जनतेक सांगता हांव कित्याक फाटल्या दिसांनी एक मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हो IAS ऑफिसर व्हडलो ऑफिसर सांगतालो आपूण तुमकां चॅलेंज करता IAS ऑफिसर म्हणजे भारतीय म्हणजे इंटेलिजन्स सर्विसीचो मनीस एक रिजायन दिता आनी तो सांगता VVPATाक किंवा EVM मशीन जे आहा सेटींग जाता म्हणून तो जर असो सांगता जाल्यार आमकां एक खंय तरी डावट मारता इलेक्शन शूड बी टेकन ऑन द बॅलेट पेपर्स आनी घेता आसतना कशें घेवपाक जाय हे जे टावर जे असतात मोबायल टावर जे आसा न्हू तेजे सरावंडींग दवरूं नाका तुमी मशिनां खंय तरी खंय रेंज ना खंय म्हणजे खंय टावरूच ना थंयसर व्हरून हेंच्यांनी EVM मशीन थंय दवरपाची थंय चॅक करपाची आनी जेन्ना इलेक्शन जे जातलें न्हू तेन्ना सुद्दां अशी गजाल आहा की मोबायल टावराचेर हे सेटींग जावंक शकता आनी प्रत्येक मतदारसंघातले प्रत्येक कॅन्डिडेट जे ऑपोजिशनान जे काम करतात तुमी मातशे हेजेर आज ते इलेक्शनाचेर 1-2 दीस हे मशिनाचेर तुमी लक्ष घालात कारण खंयसून ना खंयसून तरी BJPचें सरकार हे सेट जातलें कित्याक लागून हे बिल्डिंगेन जर पळयत आनी खंय मशिनां जर दवरीत हेतूनसून हे सरकाराचेर आयज जे आमकां जे धाडलेलें आसा हांगा मशिनां येवंक ना गोंयचे जनतेक हांव सांगता हेंच्यांनी फक्त आमकां इन्फॉर्म केला मशिनां ऑन द वे आसा म्हणटा हे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
हो जबाबदारीचो मनीस हांगा मशिनां येनासतना तुमी लेटर धाडटा कशी कित्याक लागून तेजी विथ द सिग्नेचर हांव तुमकां सांगता तेंची सिग्नेचर आहा ही पळय एडिशनल कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर DO नॉर्थ गोवा आमकां ती लेटर धाडटा हांगा एक मशीन नवं येयलेलें ना मागता कित्याक लागून गोंयचे जनते कडेन तेंच्यांनी VVPAT हांगा आसा दवरलेली आसा ती धाडूंक ना पूण EVM मशीन जे यूज केलेले तेंच्यांनी आमकां सांगिनासतना धाडले आतां आमकां सांगिनासतना जेन्ना तुमी धाडटात तेन्ना आमकां आपयतात कित्याक लागून तर तुमी नवी मशिनां येतली तेन्ना रुलींग पार्टीक आनी सगळ्यांक आपयत हांगा आनी हे धाडटा आसतना आमकां कचरो जो दवरलेलो आमकां सांगून धाडटा कित्याक काय विचारता हांव मागता गोंयचे जनते कडेन हे EVM मशिनाचेर हेंचो खेळ खंडोबा आसा हे तुम्ही सहजा धरू नका आम्ही कितले प्रयत्न केले न्ही हे सुशागात जे म्हणटा आनी आमी 25 सीट 26 सीट जे येतले म्हणटाले हांव सेटींग जातले गोंयचे जनतेक परत रिपीट करता बॅलेट पेपर जे हेजेरूच जर इलेक्शन जर आमी ZPचे घेता म्युन्सिपाल्टीचे घेता टायम तितलोच लागता सकाळी 8 स्टार्ट केले 1 पासून रिजल्ट मेळटा बॅलेट पेपराचेर आनी EVM मशिनाचेर सकाळी 8 स्टार्ट केले सांजे 1 पासून मेळटा रिजल्ट मेळटा पूण हितून EVM मशिनाचेर सरकार इतलो कोट्यांनी खर्च करता तो पेपराचेर खर्च करात मरे तो बॅलेट पेपराचेर जेन्ना आमी मशिनां घेता ताका कितलो खर्च येता आनी VVPAT जे आसा न्हू प्रिंट जे येता मशिनांक खर्च जाता मरे एक स्टॅम्प येत मारात मरे हितून तुमचें सेटींग जायना म्हण तुमी करतात आतां दुसरी गोश्ट हांव गोंयचे जनतेक परत सांगूं करता इलेक्शन जायना फुडें वेरी नेक्स्ट डे कावंटींग जावपाक जाय गोंयचे इल्लेशे तुमकां खबर आहा गोंयान पॉप्युलेशन कितलें आहा तें एक म्हयनोचो गॅप जो दवरता न्हू हांकां पुरेपूर सेटींग करपाक मेळटा UPचें इलेक्शन आमचें इलेक्शन UP व्हडली स्टेट तेंचे आनी आमचें कन्सर्न कांयच ना हे सरकारान जर बरो जर कोण काम करता तेकाच लोक निवडून हाडटले UPचें इलेक्शन जर जाता न्ही तेन्ना जर ते सरकाराक जर बरो काम करता तांकां दुसरे दिसा तुमी कावंटींग कित्याक लागून करिनाका म्हणटा हांव गॅप जे दवरता न्हू हे गॅप कित्याक लागून एक तर सेक्युरिटीकूय खर्च जाता पोलिसांकूय खर्च जाता पूण वेरी नेक्स्ट डे जर तुमी जर कावंटींग जर करता हितून आमकां डावट मारता वेरी नेक्स्ट डे जर कावंटींग करिनात ते हितून जे सेटींग जे BJPच्या सरकाराचें आसा न्ही हे पुरेपूर संपूर्ण सेटींग जाल्लेलें आहा इलेक्शन कमिशनाक आमी येता त्या सोमाराक एक मेमोरंडम दितलो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे इलेक्शन शूड बी टेकन ऑन फेअर हितून न्यूट्रल बॉडी आसपाक जाय आनी हांगा सेटींग जावंक पावना आनी हे जे आयज खेळ खंडोबा EVM मशिनाचे नवी येवपाची आसा न्ही ही रिबिल्ड परत जातली आनी तीच मशिनां भितर घालतले सर्क्यूट आनी नवे फॉर्म तयार करतले आमकां हाडून दितले म्हणून आमकां 100% डावट मारता सरकाराचेर थँक्यू